शिबेर सुरू जाता आमी सगळीं तयार जावया आमचो ह्या विनोद जाता आमी सगळीं येवकार दिवया आमचो ह्या विनोद जाता आमी सगळीं येवकार दिवया Calvary Bell nosotros आमी तांदूळ वांटो घेवया सगळींचे व्हड तो वांटलो आमी जेवून आयती जावया सगळींचे व्हड तो वांटलो आमी जेवून आयती जावया मिराया फेर्नांदेस हे भुरगें आपलो वाडदीस संभ्रमता ताका बरी भलायकी मागून ताचें इंतेसांव हांव घेवन मिसाची भेट हांव समर्पितां तुमी तुमच्यो गरजो भरून भोगतीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात तेच प्री मॅग्लिना अल्मेदा आपलो वाडदीस संभ्रमता देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं भावा भयणींनो देव आपले पोरजेक सगळीं देणी दिता आनी तिका पोसता अरोन्यांत वचले पोरजेक ताणें माना दिलो आनी जेजून 5,000 अदीक लोकांक उंडे आनी मासली दिली हें खान फकत खुना सोर्गीच्या राजाच्यो तांकां पळोवंक आमी देवाक भेटूंक जाय जेजू जिविताचो उंडो तोच सासणीक जिवीत जाचे थंय आमकां सोर्गीचें जिवीत मेळटा हेंच मनांत धरून आयज मिसा विशय विचला वचात सोर्गीचें जिवीत फावो करतल्या खानाच्या बोलान जेजूक पुरगोटात आमी सगळीं जेजूक पुरगोटूंक सोर्गीचें कानाचें बोल ह्या मिसाच्या बोलिदान आमकां मागुया आनी ह्या वेळार आमचें पातक कोडकुया रोडुया आनी बापाचें बोगसणें मागून सगळीं काल्तिकान म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडिंदो म्हजो गुन्या विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या दिदुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबडिंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं Misachi
प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव, तुका उलो मात्तोल्यांक सदां दुलोबायन वागोय. तुवें आमकां रुचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तेंच तूं सांबाळ. हो उपकार आमकां फावो कोर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो करो देव तुजे सवे आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. इस्रायलाच्या पुतद्वांशी सोगली उरपोन्स मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. तांणी म्हटलें, इजिप्ताच्या देसांत सर्वेस्पराच्या हातांत कित्याक तुमी आमकां मोरूंक दिवंक ना? थंय मासान भोल्लेलीं आयदनां शी बसून आमी पोटभर उंडे खातल्या. हें सगलें उरपोंजीक बुकेन मारूंक तुमी आमकां ह्या वरण्यांत हाडल्यांत. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हटलें, स्वर्गांतान पावसा भाशेन हांव तुमकां उंडे धाडटलों. दर दिसा आपणाचो दिसपटो ग्रास एकठांय करूंक लोक भायर सरतलो. तुमी म्हजी सुमूर्त सांबाळटात की ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. आनी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हटलें, इस्रायलाच्या पुतद्वांशी दुवांचे शीण हांवें आयकल्यात. तांकां अशें सांग, 2 सांजेच्या वेळार मैदान तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोवन येतलें. आनी अशें घडलें. सांजे लोये उडून आयले आनी सगलें पेण्यांचें मैदान भरलें. सकाळीं सगल्या पेण्या भोंवतणी दोव पडलो. दोव उबून वेतोच ओरोणांतले सगले जमनी कवडां भाशेन शिकेलेले दवाचे बर्फा इतले बारीक कितेंशें दिसती पडलें. तें पळोवन इस्रायलाच्या पुतद्वांनी म्हटलें, माना म्हणजे कितें तें कितें तें तांकां खबर नासली. मोइजेसान म्हटलें, तें तुमकां सर्वेस्पर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेक सर्गींचो उंडो दिलो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परान आपले पोरजेक सर्गींचो उंडो दिलो. जें आमी आयकलोलें, जें आमी सोजमोल्यां, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी तांचे सोस्तीक लिपोवन दवरचें न्हय, पूण फुडले पिळगेक आमी कोडीत करूंक जाय. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेक सर्गींचो उंडो दिलो. तरी आसतना मोलबाचे कुपान ताणें हुकूम घातलो. सर्गींचें दारां ताणें उगडलीं. ताच्या जेवणाक पावसा वरी ताणें माना धाडलो. सर्गींचो उंडो ताणें तांकां दिलो. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेक सर्गींचो उंडो दिलो. मनशाशी केल्लो बलिश्टाचो उंडो दादोशी जायसर ताणें तांकां जेवण दिलें. आपल्या उजव्या हातान जिखून घेतल्या
पर्वतार आपल्या पवित्र देसान ताणें आमकां पावयली. जबाब सर्वेस्परान आपले पोरजेक सर्गींचो उंडो दिलो. बागेंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, आतां हांव तुमकां सांगतां आनी सुम्याच्या नांवान नेटान असो तुमकां उलो मारतां. फुडाराक आनी हलक्या मनाच्या ओन भावार्थ्यां परी जियो नाकात, कित्याक क्रिस्तांव विशीं अशें तुमी शिकूंक नात. कित्याक दुबावा विरेत जेजू सोवें आसा तें सोत तुमकां परगटलां आनी शिकयलां. म्हणूनच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या वणवण्या वरवीं पाड जायत वेता तें तुमचें आदलें पातकी सोयम सोडून दिवचें. तुमच्या काळजाची आनी मनाची सारकी नवसोडणी करात आनी देवाच्या सारक्याचो बऱ्या बरेपणान आनी पवित्रतायेन रचलोल्या नव्या मनशाचें रूप तुमी घेयात. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार. सगळीं उबी रावन उद्गार गावया. B9 पेज 26. B9 पेज 26 हो श्लोक आमी गायतले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवां पोरमोणेन जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय थंय नासले म्हूण लोकांक देखलें तेन्ना तो लोक ओड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक काफेरनामाक आयलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी कुणाक देखल्यो म्हूण न्हय, बोगर उंडे कावून दादोशी जाल्यार देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. कावून सोरता तसल्या काणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या काणा खातीर त्रास घेयात. असलें काण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. तांणी ताका म्हणलें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरच्या कसली कुणां करून आमकां दाखयशी? तुज्यान कितें करूंक जायत? आमच्या पुर्वजांनी अरोण्यांत मान्ना केलो, ताणें तांकां सर्गींचो उंडो खावूंक दिलो, अशें बरयलेलें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, मोइजेसान तुमकां सर्गींचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सर्गींचो उंडो दिता तो म्हजो बाप, कित्याक जो स्वर्गार तावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हणलें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना, आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्या बाबळीनो ह्या 18व्या आयताराक ह्या जुवांचें शुभ वर्तमानांतलीं उतरां सोरता तसलें खाण घेवंक त्रास काडूं नाकात पूण केन्नाच सोरना त्या सर्गींच्या जेवणाक वा खाणा पासत त्रास काडात. प्रितीच्या बाबळीन जेजून आमकां आपली कूड सर्गींचो उंडो सर्गींची कूड आनी सर्गींचें रगत घेवंक जाय ते त्रास घेतले आनी त्रासूच न्हू आपल्या आयकोतल्यांची ताणें जाय ती तयारी केली. पळयल्यार गेल्ल्या आयताराक आमी मार्कूच्या शुभ वर्तमानांतलें उंडे जे चड जाले मल्टिप्लिकेशन ऑफ द लोव्स उंड्यांच्या वांटण्यांची वो सुबेज जाले ताची उपोटपणाची आमी मिलाग वाचल्या नियाळल्या आयकल्या आनी देरफेंतूच मार्कूचें शुभ वर्तमान सोडून पवित्र सभा जुवांचें शुभ वर्तमानांतलो 6वो आवेसपुरांतले कांय उतारे. Last Sunday we heard from the Gospel of Mark about the multiplication of loaves, and today the church attaches very suddenly like some pericopes from the Gospel of John chapter 6. सगळो आख्खो आवेसवर कॉपी पेस्ट केलो ना पूण थोडो विचून गायला कित्याक ह्या मल्टिप्लिकेशन ऑफ ही मिलाग जाल्या आतां तेजी सजमणी आनी सजमण घेवन निमाण्या जेवणाक तुमकां हांव तयार कोतां कित्याक निमाणें जेवण जातोलें सगळ्यांतलें व्हडांतलें व्हड जेवण. स्वर्ग आहा स्वर्गा उपरांत निमाणें जेवण इतलें बऱ्यांतलें बरें जेवण जातलें तें ह्या जेवणाक आनी सर आसचेना. ह्या दिसांनी आमी कातोलकांक खूब दुखोवलेलीं आसात. आमकां खूब अपमान जाला की आमच्या ह्या निमाण्या जेवणा बाबतींत मस्कोर केल्यात बेमान हाडला अपमान केला आनी कितें कितें आतां जायतें आयकलोलें येता प्रो आनी कॉन्ट्रा म्हणजे थोडीं म्हणटात केलें तें सारकें आहा थोडीं म्हणटात करपाचें न्हू जाल्यार कितें करचें. वय म्हाकाय जायत राग येता आयज उलोवपाक सांगूंक आल्तार धोडान उलोवपाक जाय पूण म्हाका दिसलें सगळ्या म्हज्या आयकतल्यांक आनी ह्या मिसाचे बेटयेंत वांटो घेतल्यांक ह्या सगळ्यांची हिस्ट्री तुमकां सांगूंक कित्याक जेन्ना सजमणी मेळटा तेन्ना सगळें साप पळोवंक जाता. आयज सजमणी दिता तुमकां सुरू कोत्ता ऑलिंपिक्स गेम्सा बाबतींत. ऑलिंपीक गेम्स जाल्ले सुरू जेजू इश्णू पयले 3-4 शेकडे आदी इन BC आनी इट कंटिन्यूड अप टू 4th century AD. केल्ले कित्याक ग्रेकांक आपल्या देवाक मान दिवपाक ती कितें मानतालीं त्या देवाक मान दिवपाक आसलो. मायथॉलॉजिकल कॅरेक्टर्स इन ऑनर ऑफ जेयूस हो तांचो देव आसलो मानताले तो सगळ्या देवाचो राजा आनी देव खूंय आसताले ओलंपस म्हणटाय ते ओलंपस म्हणटाय ते दोंगरार आसताले. तेका मान दिवंक तेज दोंगरा सकल आमी हे गेम्स करूया आनी गेम्स सगळ्या न्हू ओन्ली फ्री बॉर्न ग्रीक्स फ्री बॉर्न म्हणजे स्वतंत्र ग्रेक आहात तेंकांच. ग्रेक कोण भाटकार आहाय तेंकां गुलाम ग्रेक आहाय तेंकां न्हू म्हणजे भाटकारांकूय ही मौज भाटकारांनू हेडचें भाटकारांनू नाच घेवचें भाटकारांकूय हें रिलॅक्सेशन व्हड आसता भाटकार राजाचे ऑफिसर आहाय तेंकां साद्या मनशांची चाकरी कोताय घरांक तेंकां नाका. रोमान जेन्ना रोमकारांनी जेन्ना ग्रेक देशाचेर ओ हेलेनाक कॉन्कर केलें when Rome conquered Greece they were not in favor but they allowed चल. पूण केन्ना बंद जालें some say in 393 when Emperor Theodosius converted to Christianity and declared Christianity will be the state religion of Rome, of the city of Rome or the Roman Empire. म्हणजे आयसोत रोमा साम्राज्याक the whole Roman Empire will have Christianity as religion. So therefore तें बंद उडयलें. तो म्हटलीं कॉन्स्टांतीन पातशायान कॉन्स्टांतीन सेजार कॉन्स्टांतिनान डिक्लेअर केलो न्हू ना सेजार कॉन्स्टांतिनान डिक्लेअर करूं ना क्रिस्टियनिटी एज द ऑफिशियल रोमन रिलीजन ताणें डिक्लेअर करूंक ना. ताणें फकत इडिक्ट दिलो. इडिक्ट कितें एडिक्ट ऑफ मिलान 313 म्हणजे क्रिस्तांवां कोण स्वताचना तेंक कोण तापोशना तेंकां कांय म्हणपाना तेंकां परवानगी तेंगे धर्म पाळूंक कित्याक हेज्या आदीं तेंकां जायत स्वताले निरो येयलो तेणें आख्खें रोम लाशिल्लें आनी म्हळें क्रिस्तांव केलां तेंकां जीत मारया. डिओक्लेशन येयलो आवय तेज तेंपार कितल्या क्रिस्तांवांक मारले
कितल्या क्रिस्तांवांक पिडापिडान डुमाळो पूण कॉन्स्टांतिनाच्या इदिकता वरवीं सांगिल्लें आयज सोद आमी क्रिस्तांव बरें मेते जायतात ती जेजू मानताय क्रिस्ताक मानताय क्रिस्तांव म्हूण धोरण पाडूंक सोदताय तांकां परवानगी फ्रीडम टू प्रॅक्टीस क्रिस्टियनिटी टू फॉलो द कमांडमेंट ऑफ क्रायस्ट पूण थियोडोसियोस इन द 393 in the year 393 he said आयज सोद हे पेगन सगळें कितें आहा तें बंद फकत क्रिस्ताक मान दिवपाची वस्तू जें क्रिस्ता आड येता मनामेंता आड येता तें सगळें बंद आतां इतलीं वर्सां बंद आसलें थोडे जमी उपजले जे पवित्र सभेचे आड आनी जेंकां पवित्र सभेची स्वता नाकात एब्सोल्यूट ट्रूथ म्हणटा देव एब्सोल्यूट ट्रूथ न्हू देव बदलता ना म्हाका दिसल्यार देव आहा म्हाका दिसना जाल्यार देव ना म्हणून वता ना तेसो मनीस जाय ते जमी सिक्रेट हे ओपनली येनाय भितरल्यान काम कोताय तेसले येयल्यान मुळे आम ओलंपिक्स पोत्तून कॉमेस करुया कित्याक जेजू क्रिस्ताक अपमान करूं ते ओपनली गोडे सांगपा न्हय आम बरेंच जाता बरे गेम्स खेळटाय काय बरें रिलॅक्सेशन हें कितें सांगता फादर इस्टन पूण भितरली सागरात कोण सांगना the intention that's why the church we feel the church condemns all the time because the church knows church understands the church discerns church सोदून काटा नियाळ कोण हेंगे इंटेंशन कितें चर्च स्पोर्ट्साचेर अगेन्स्ट ना चर्च एंटरटेनमेंटाचेर अगेन्स्ट ना चर्च रिलॅक्सेशनाचेर अगेन्स्ट ना बट द इंटेंशन which you want to relax you want to entertain you want to play the games has to be seen तूं क्रिस्तांव अपमान करूं जायो जाल्यार पातोक पूण त्या गेम्सां वरवीं तूं कितें बरें करूंक सोदता समाजान शांती हाडूंक सोदता क्रिस्ताक हे मनामेन परगटूंक सोदता वेरी वेल द चर्च हॅज ऑलवेज सपोर्टेड तेका लागून आमगे वॅटिकना क्रिकेट टीम आहा पाद्रिली पाप साहेब वयता ते गेमी कित्याक बेश्टी आहा कित्याक स्पोर्ट्स इज ऑल्सो रिलॅक्सेशन ऑल्सो मिन्स टू स्प्रेड क्रायस्ट मॅसेज पूण हेक लागून हें जालें हालींच्या दिसांनी कितें जालें तें 3 भासांनी हांव तुमकां सांगूंक सोदतां पयले सुवातेर कितें जालें तें कितेंय जावं लोक आम प्रो सांगूं कोंत सांग प्रोना हे भाशेन न्हू तें ते भाशेन म्हणूं ओ हे भाशेन न्हू तें वी हॅव टू कंडेम इट आमी तरी जेजूगे फाटलावन दारां आमी सांगूं जाय हें केलें तें सारकें ना म्हळ्यार सारकें ना कोणाच्यानूच क्रिस्तागे निमाणें जेवण तेजी मस्कोर करूंक जायना बेमान करूंक जायना ओ तें हलक्यान पॉलकी म्हूण करूंक जायना जेन्ना आयज जायते आयजूय एक सकाळीं व्हडलो आर्टिकल वाचिला इंटरनेटाचेर एक आर्टिकल वाचिला तेम सांगलें क्रिस्तांव सारकी एंडी आनी बोंडी पिशी आनी लोली तांकां तकली नासलेली ज्यो वस्तू तेंगे न्हू तेंगेन ती आतां बोवाड कोता अरे निमाण जेवण आमगे न्हू आमगेलें निमाण जेवण जेजूक अपमान जाला दर एका क्रिस्तांवाक अपमान जाला कित्याक आमी जेजूची गुदाड कूड वी आर द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट जेजू अपमान म्हाका आमी सांदे म्हणटाय जेजू देव क्रिस्त जेजू क्रिस्त आमगे मस्तोक जाल्यार कुडीक हें म्हणा तूं तकलेचे थू माता की लुती तुगे कुडी लागना तेम ते भाशेन केलां वी हॅव टू कंडेम इट आनी कंडेम खूंय तूं वयता तूं पाटी गेलो तर म्हणलें आस कितें जालें कित्याक म्हण ना बाबा बोड करूंक जायो तूं इस्कलां गेलो थिंग तुगे कलीग काम कोता थिंग कलीग सांग कित्याक तूं बोड कितें घेवन बसा कांय जायना रे देवा राग येता ना तेका तेन्ना हो करून सांग जाय देवा राग येयला देवान आपणागे राग दाखयलो ना जाय देवा राग येयला वी हॅव टू कंडेम दीस वी कॅनॉट टॉलरेट दीस पूण कंडेम कोत्ता तो हांव म्हणा ह्या फोड्या पारिशार तेंक घडोवन काडया ना तेश कोन न्हू कित कोरया आमचे भितर राग शिकता परसांव कोराय डू रेपरेशन जितले पावटी देवाक अपमान जालो जितले पावटी पवित्र सभेक अपमान केलो जितले पावटी सोम्या जेजूक आनी सायबणीक अपमान जालो तेन्ना तितले पावटी सांतां वरवीं आमकां देवान कळयलें रेपरासांव कोराय रिपेरेशन डू रेपरेशन म्हणजे प्राचित कोराय तेका लागून आमकां सांत नाकाय आमी सांतां बाबतीं वाचनाय कोणा तेका लागून आमकां वाऱ्यार पळोवन कितें कोरया सायबा फादर हेस्टन कितें कोरया रेपरेशन कोराय इगोजेन दिमेर पडोवन तेस कोराय सायबणीचो मागाय तेस कोता इंतेसांव घालाय सायबा हो तेस तांकां जाणें केलां तेंचें मन उजवाडन पयलें बोक्सोण मागनाकाय पयलें तेंगे मन उजवाडावन दी बाबा तें कोण दी आम कितें केलें तें कितें दुसरे सुवातेर जेन्ना तूं हो तेस कोता वो असल्यो वस्तू कोता रे परासांच्यो तांकां काळजां कुरपा दी
मानून घेवपा हांवें केलें पयलीं तें कोंडी हें वायट म्हूण वय हांवें केलें हें वायट म्हूण आनी तिसरे सुवातेर सायबा बोगसोण मागता ह्यो 3 वस्तू मागाय आनी ह्या पासत हे दीस जावन दी रेपरासांचे व्हड रेपरासां तुम तेस कोताय दिमेर पडोन तेस कोराय उपवास कोराय तुम तरी फ्रायडे मास जातालीं सोर पितालीं बंद कोराय जेजूक ओकमान जाला मुगे तर देवा ओकमान जाला तो ओकमान म्हाका हांव रेपरासांव कोतलो इगोजेंत येतलो मिसाकून मिसा पयलीं येतलो आनी सारके बरे भाशेन मिसा वांट घेतलो होली आर कोतलो पर्सनल होली आर कोतलो कुर्साची वाट कोतलो जात तितू भाशेन रेपरासांव कोतलो सायबा हें तुक फाव न्हू आम केलो जाल्यार हें कोतालोले जायत जाण म्हणटाय कित्या बोवाळ कोताय क्रिस्तांवां कित्याक बोवाळ कोताय क्रिस्तांव ओगरावय जेजू बोगसोण्याचो सागोर जेजून बोगशिलें तुम बोवाळ कित्याक कोताय जेजून बोगशिलें पूण उगडा स्वरात आमी एकू पिक्चर घेवन हांवें जेजूचें जेन्ना जेजूचें ठाक कोन्न थापोट मारलें मुखेल याज्ञिकाच्या हितून तेणें टाकून तूं म्हाका तापटाय कित्याक हांव उलयलें तें सोत न्हू जोरी तोर हें आमकां सोत आनी हांव मागता आमगे हो धोर्मान बावार्थ कोणाच्यानू कितेंय करूंक जायना ताका लागून रायट टू कंडेम एंड रायट फॉर रेपरेशन तिसरे सुवातेर तयार रावात हेज्याकच्या व्हड 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 अपमान येतलो व्हड बेमान येतलो बिगर देन दीस मच ग्रेटर ऑन अ लार्ज स्केल insult for God will come offense against God हें टीप ऑफ द आयसबर्ग हें बेश्टें न्हू टीप ऑफ द आयसबर्ग न्हू हें कांय न्हू हें बेश्टेंच टीप ऑफ द आयसबर्ग पूण हेज्याकच्या व्हड येतलो तातूंत आमी क्रिस्तांवां तयार मेळ्ळोली जाय ताका लागून आमगे जिवीत सुदारया तांकां नवसोरणी मागतना आमी पातकान जियेल्या जायना आमगे जिवीत सुदारया धर्मा पयलीं वालोर दिवपा शिंकया धर्म कितें शिंकया आनी ओदीक धर्म सांगत तें करया जेजूक वालोर दिवया म्हाका उडा आसा 2 संड्या आदी हांवें म्हणलें मिसाक वालोर दिवपा शिंकाय मिसाचो वालोर शिंकाय आयज धर्माचो मिसूय आमगे धर्मा भाग मुख्य भाग आमगे धर्माचो वालोर दियाय जायत जाण मुठाय जायत कित्याक ह्या दिसान जायत भाशेला हांव घातलो कित्याक वाचतालो नियाळटालो आनी देवा मुखार घातालो कितें सांगोचें काय म्हूण आयच्या आयताराक जायत जाण मुठाय कित्या बोवाळ कोताय तुमी कित्याक बोवाळ कोताय कितें आहा तितून नागडेपण आहा तितून विंगडेपण आहा थिंग सारकी पोजोडपणाची आनी हें चर्च सदां कंडेम कोता जायत जाण म्हणटाय आमी दाद मोग कोताय न्हू तें चर्च गेइजम कंडेम केलां लेस्बियनिजम तूं तरी लेस्बियन घे तुगे घर कोर न्हू उक्ते स्टेजीचेर सगळ्यांक तुगे नाजूक सांदी दाखोय डोंट शो युअर प्रायवेट पार्ट्स एंड स्टार्ट डान्सिंग ऑन द स्टेज इवन तूं एक दादलो आनी बायल हें कोता आतां हांव काजारी सपोज मुगे बायल हांव मोग कोता कॅन वी हॅव सेक्स इन द ओपन पार्किंग लॉट कॅन वी हॅव नो सर्टन थिंग्स आर इन द बेडरूम नॉट इन द ओपन दीस ताका लागून तें कंडेम करपाचें वी आर कंडेमिंग द वल्गॅरिटी द इमोरॅलिटी एंड सो ऑल्सो द पोजोडपण म्हणटा तें सगळें आहा तें द लायसेन्स आज कितें केल्यार चलता आयज तीं गेम्स एसो जाल्या हाय बायलांक हितून दादूल हेटाय आनी दादूल जिखताय दादूल मातशें फिजिकली स्ट्रॉंग एकल्यागे थोड्यार खंय नाकार मुटू मारली ते चेडवागे नाकू पेडेर रोगत वांगून सगळें आखें आडू बाय चलें हे भाशेन जालो पांय हें सगळें जातलें ही सगल्यांक आमकां तयारी कित्याक जेन्ना क्रिस्त पोतून येतलो तेण म्हणून म्हाका भावार्थ मेळटलो भावार्थ मेळटो कितें तुमी क्रिस्तांव आज मिसा आयलें ती जेजूची कूड शेवूंक निमाण्या जेवणार स्थापलोली ती कूड शेवूंक तूं म्हटलीं सायबा हांव तुका विचूंक काडटा ना मनशां बरें दिसपाना मनशां हांवें दिसता म्हूण हांव ओगरावतां ह्या पासत चिंतात हें सर्गींचें जेवण स्वर्गार पावयतलें तुम तरी हें जेवण नाका इफेर्नाचें दार उक्त्यां तुमचेर आहा इफेर्ना हांव सोदताय वसाय पूण इगोर्जी येयल्याय जाल्यार स्वर्गार वचूंक तयार जावया उबी रावया सगळीं हात जोडून व्हडा मानान आनी मोगान देवाचो भावार्थ आसलेलो आमचो उच्चारुया सत मानतान देवाक सर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पितुमेच्या रोजनाराक
आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्यावर विंगोरपी संबोलो आंकवार मरे ताण जल्मलो पोंच पतकाल ताणें कोस सोंसले ताका उत्साद जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मिल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताण जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणी कुडीचें जिवनपण सासणांचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले पोरजेक स्वर्गीचें जिवीत फावो करतल्यो चाली शिकोवंक आनी साश्टीक जिविताच्या कारणा वरवीं ताका चलोवंक देवा लागीं मागुया. हालींच निवडून आयिल्ल्या नव्या सरकारान दुर्बळां सगळें हुस्को दाखोवंक आनी बुकींग वळवळटेल्यांक तशेंच कांयच नासलेल्यांक सगळो आदार दिवन तांचे सभेन देवाचो उपकार जावंक देवा लागीं मागुया. आमच्या फिरगोजांनी वावुरतल्या यादिकांक पोरजेचो सगळो सहकार मेळूं आनी स्वर्गीचें जेवण फावो करतल्या जेजूची खोल वळख मेळूंक मना उक्ती दवर म्हूण देवा लागीं मागुया. उत्सवीक वर्साचे तयारेंत आमी आसाव तेन्ना जेजून आमकां हाडलेली सोडवण आमी खोलायेन समजूंक आनी ताचें बरेंपण आमी सगल्यांक सांगूंक शिकोवंक देवा लागीं मागुया. भोव पवित्र बापा आमी उच्चारलेले मागणेन तूं आमचे आयकून घे. तुजो राग आमचेर आसा तो तोंडाय आनी आमकां तुजी कृपा दी की आमी सदांच तुका मान दिवंक न्हय बेमान. हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. दाना थयर वेळार गायन गावया. याज्ञिक कुंडो समर्पिता C18 पेज 36. C18 पेज 36. Dicudo somorbita Amshimona somorbuya Dicudo toya korda Taza amshi toya korya Yadita Světlita, a my přijďme do já. Vysává do modlitá, i ona mi ani zavila. उबी रावया. म्हज्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांत दिलें बलिदान आपल्या मनाच्या गमे बेवेक तुमच्या अनेक पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोले वरवीं आमीच तुका सदां वंपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासो तुमची सव्यासो आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक जावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर काळ्यांनी सोदताय
जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकां वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस गेलीं, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पोदवेन तुवें तांकां परतून तुजे बेगीन घेतलीं. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सुपरनायन एक, तशेंच तीं सुपरनायन एक जावच्याक तुजे पयत सभेन तूं तांकां एकठायताय. तुज्या जिनोस्वार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरजां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर कोताय. देखून देवतांच्या दलबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povir, 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 dolbaraco sorbesmo tu. Povir, 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 dolbaraco sorbesmo tu. Sorgani som sarboja, sorgani som sarboja, mój Boże. बापा करोस तूं पवित्रान सोगली तुजी रोचना तुका वाखाणटा, कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोगतेन सो जीव आनी पयतपण उपजता. उदेन ती तावन वस्तूम ते पुर्यान तुका एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काशा पोरजान तूं जमयता साय. देखून बापा कालतेपणी आमी मागणें कोत्ता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रोगोत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचेच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा आमचे सोडवणी पासत तुज्या पुतान सोंसल्या कोश्टा मरणाचो, ताच्या आनंद भरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी स्वर्गाक चडण्याचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पयतपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बोली आतां तुजी पयत सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक धान तो आमकां करून अशें देवाचे माय भाग्योन तांकां मारीच्या, तिच्या पती भाग्योन झुजेच्या, तुज्या भाग्योन धर्मतांच्या आनी वैभवी रोगसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूंक. तांचे विणवणीचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता.
बापा हे बोले वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या आर्स बिस्मा सिमिया आमच्या आवशिल्यार बिस्मान पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी दर मुण्यारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोजचे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पयत सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर तुजे उचीर तुवें एकठांय केलोले ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे कोण वाळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तां एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मोय पासान तुज्या राज्यांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनांक दादोशी जातोल्या म्हूण आमकां बरवोसो आहा क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओत्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्यांसो एकामेकाक शांती दियात आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया तूं सर्गीचे गोडसाणीचो उंडो गायनाचो अंक D44 पेज 73 D44 पेज 73
आतां सेकंड कलेक्शन आसतलें. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बाप्पा ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणांच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. बसूया. फाटल्या आयतारा आमचें धर्म जालां 92,200 रुपया 92,200. बुधवारा दीस जालां 6,550 रुपया 6,550 रुपया 6,550. उदारपणान तुमची देणगी दिल्या पासत आमी तुमकां दिनवासता. आयज आमी जें आतां सेकंड कलेक्शन काडलां त्या मॉन पियो दुक्लेरो ह्या जाणट्या पाद्रींच्या फुंदाक व निधीक आमी धाडून दितले. उदारपणान तुमची देणगी तुमी दितात देखून आमी तुमकां दिनवासता. आज देव संदेशकारांक जमात 9:15 मीस संपल्या उपरांत आयज तावन मिशनरी फॅमिलीज फॉर क्रायस्ट घडून हाडटात क्रिस्टन फॅमिली सेमिनार कारण जालें. इगोर्जेंत सांजे 5 ते 7:30 पर्यंत सगल्या काजारी जोडप्यांक वांटो घेवंक आमी उलो मारता. प्रितीच्या बाबण आयज गोंयांभर आमचे चाली प्रमाणे आमी गवळ्याचो दीस हो पास्टर्स डे आमी कोत्ता. कित्याक कोत्ता भाग्योन जुआ मारी बियाने हो आमचो आस्कारी पाद्रींचो सो ताका मान दिवंक आमच्याय गोळ्या पासत आमी मागता आनी आमचो मोग जावं कार्यावळ करूंक ही मिसाची बॅट समोरून वांटो घेवन तांचे पासून मागून आमी दाखयता. तर आयचो दीस तुमी तुमच्या इगोर्जेंत वावतल्या पाद्रींक आनी जे पाद्रींक तुमी ओळखतात तांचे पासत मागून सादचो. आयज सांजे पास्टर्स डे निमतान मीस 5:30 वाजता फादर सेवील आंतावन जशें आमी कोडीत करीत आयले येतलो तो मीस भेटयतलो देवाची उतर परगडटलो. मिसा उपरांत PPC कॅट पॅट आनी सगळीं आसुमसांवां एसोसिएशन आसात तांणी घडोवन हाडलेलो एक कार्यावळ आसा तुमी रावचें पळोवचें म्हूण मागता. सोमारा दीस आगोस्ताचे 5वेर म्हणजे फाल्यां राया गांवांत कोणसाची परब थंय नेवी सायबणीची परब जाता आनी त्या दिसूच ते नवें कोणोस कातुतात. आमचे वॉलंटियर्स थंय डोनेशन कुपन्स घेवन वेतात. तांकां आमचे दिनवास आनी मागुया. हिंगा थिंगा वयताय तेन्ना हे इगोर्जेन ते इगोर्जेन फेस्ता समोर कितें तरी येता ती येणावळ आमी घेवन ह्या हॉलाचो वावर आमी सोंपोवंक सोदतात. तांकांय वॉलंटियर जाय. सदां ती 12 जाणां वयताय 10 जाणां वयताय. तुमी कां तरी खुशी आहा आमी कळयतले. हांव तुमी नांवां दिलीपाक दिवची तो तुमकां एक ग्रूप करतलो आनी व्हरतलो. कित्याक जितलो लोक चड तितलें बरे भाशेन मांडावळ जावंक शकता. कॅरिझमॅटीक जम्याचें म्हणजे फाल्यां सांजेर कॅरिझमॅटीक जम्याचें 4थें उलोवप जातलें. फुडारी विचून काडूंक ते सांजे 5:15 उपरांत प्रेज एंड वर्शीप उपरांत उलोवपां आसतलीं. वांटो घेवंक उलो मारता. PPC जमात सांजे 6:30 वाजता उपकार मागता वांगड्यांनी हाजीर जावंक. मंगळाराक आगोस्ताचे 6वेर जेजूच्या रुपांतराची परब. त्या दिसा आमची रोमार वेता ओल्ड गोवा बाजिलिकेन तेर्स सांजे 4 वाजता. फादर पात्रिसियो फेर्नांदीस रेतोर त्या बाजिलिकेचो आत्मीक तयारी करतलो. उपरांत मीस आनी आशिर्वाद बस सुंटली सांजे 3 वाजता इगोर्जे तावन. सांजे 6:30 वाजता म्हणजे मंगळारा दीस सांजे 6:30 वाजता पणजे इगोर्जेंत आमच्या पणजे वारादाचो पेंजीम डिनरी पाद्रींचो पास्टर्स डे मेळावो जातलो. पणजे वारादांत वो डिनरीन जे पाद्री वावुरतात तांकां पास्टर्स डे आमी थंय मेळटले. आमच्या यादनीकपणा पासत देवाक दिनवासतले
आनी तुमी सगळीं आमची पोरजां हातांचे पासत आमी मागतले. बुधवारा दीस ऑगस्टाचे 7वेर आमचे सिनियर सिंकेरी सांत लॉरेन्स इगोजेंत वेतात. नोवेनांत वांटो घेवंक बस वेतली सांजे 4:30 वाजता. सांजे 6:30 वाजता पोरजोल कमिटी मिटींग आसा. प्रेस्तारा दीस ऑगस्टाच्या 8वेर SSP वांगड्यांक 6 वाजता सांजेर इगोजेंत मागणे. 45 वर्सां भरता ती संस्था आमच्या गांवांत सुरू केल्यार देवाक आर्गां दिवया. शुक्रारा दीस ऑगस्टाचे 9वेर सांजेर 6 वाजता मीस परम संस्काराक सायलंट एडोरेशन आशिर्वाद 8 वाजता जातलो. सोनवारा दीस ऑगस्टाचे 10वेर ऑल्टर समज जमात 3:30 वाजता आनी त्या दिसा सिनियर जमात 4:30 वाजता. फुडल्या आयतारा ऑर्डिनरी ग्रामसभा मिटींग सकाळीं 10 वाजता तालिगांव कम्युनिटी सेंटर हांगा वांटो घेयात म्हूण आमी मागता. फुडल्या आयतारा कुमदा ते तालिगांव जमात कोत्ता नवो प्रेसिडेंट काडूंक 2025 वर्सा म्हणजे फुडल्या वर्साक सकाळीं 10 वाजता. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करूंक पियाले मोरोड पोसरें बाट आनी एपोस्टोलेट ऑफ प्रेयर सकाळीं एल्कोहॉलिक एनोनिमस जमात सदांचे पुरी 10:30 ते 12 पर्यंत. आमी दिनवासता आयज आमचो दीस तुमी आमचे पासत मागता आनी गोडे विश कोत्तलीं फुलां दितलीं कार्डां दितलीं ह्या पासत तुमचो मोग तुमी दाखयता. जायत्यांनी प्रोग्राम प्रॅक्टीस केल्या, आपलो वेळ दिला. पावस कितलो घसघशान पडटा तरी पासून आयल्यांत करूंक जायतीं जाणटीं आहात. भुरग्यांक केन्ना येवपा जाता, भुरगीं पावसान उदता, पूण जाणटीं जायतीं आवयो जायत्यो बापूय जायते कामाक वेतले दादले जायते ते तरी पासून आयल्यात. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. तुमी हें आमचे पासत केलां तयार केलां देखून आमी पळोवंकूय रावता उमेदीन. ह्या दिसा मेजा तेच उपरो कितें कोत्तलीं कितें कोत्तलीं कितें कोत्तलीं आमी रावता 5:30 वाजता पळोवंक उमेदीन. पूण तरी पासून आमी केरीत भाशेन थँक्स म्हणटा. आयज ह्या आल्तारार तुमी पळयता आनी हे सगळे पोस्टर घायले बरे पाद्रींचे थोडी उतरां बरयल्यांत आनी जुवामारीचो फोटो आहा ताची मुण्णी वो कोट आसा तें तुमी पळोवचें. आमी दिनवासता प्रशांतान हें ऑल्टर डेकोरेशन केलां. हॉल आमचो सदांचे परी डॉमिनीक डिकोस्टा, सावंड आमचो वेलिंगटन मोंतेरो सदांच आहा आनी PPC मेंबर आनी दर एक एसोसिएशन मेंबर सगल्यांक तुमकां आनी आख्खे फिरगोचेक हांव दिनवासतां. कित्याक आमकां सदांच तुमचो मोग आहा, तुमचें बरें उतर. आमी कितें सांगता तुमी रोखडीं हय म्हूण मानून घेतात. हें आमकां बरें दिसता. ओदीक उर्बेन वावरूंक आमकां उर्बा येता, गोठाय मेळटा. आमकां मागणें जाय आनी कांय नाका. जेजूचें यादीपट जिवंक खूब कठीण, पूण तुमच्या मागण्या वरवीं आमकां तें सोंपें जाता. ह्या पासत आमचें दिनवास. उबी रावया. सोर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडूकार. गायन गावया जेजूक आमच्या मदें धरून. F7 पेज 88. F7 पेज 88. Gesù amce mode doru Ecco privirà Dio Sogliami portundara Facciamo la luce di tu Gesù amce mode doru Ecco privirà Sogliami portundara Facciamo la dolce di lui Gesù solo mogaro sia Mogaro so amidoria Bella pri Gesù queri Bella pri amicoria Gesù camce mode doru E come da qui di Dio
मिसाची